प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आमी पोत्तून म्हत्वाची 5वी चिटीर वसया. 38 to 42 38 to 42 आनी आमी जाणो की ह्या 5वी चिटीन म्हत्वाचे जेजू हा दोंगरार लोकांक शिकयता आनी हे शिकोवणेन तो लोकांक खूब वस्तू सांगता. कोण जावंक जाय शीस आपले आनी शीस कितें कोत्तात दिसपट्ट्या जिवितान. तेज्या उपरांत तो सांगता तांकां की हांव ह्या संवसारान आयलां म्हज्या बाबाचें काम करपाक. हांव म्हजें काम करना पूण म्हज्या बाबाचें काम करता. तेज्या उपरांत तो आमकां काजारी जिविता बद्दल सांगता आनी आमी आयकलां की क्रिस्तांव आसत जाल्यार डिवोर्स केन्नाच आसना आमच्या जिवितान. तेज्या उपरांत खूब शिकोवणी दिता तो. आनी आयज 38 to 42 ह्या वडीन जेजू कितें म्हणटा. पोन्न्या कोरोराचेर अशें बरयल्लें की कोणें तुजो दोळ फोडलो जाल्यार दोळ पिड्यार केलो जाल्यार तुका हाल्ली तुका रायट आहलो तुका ती पदवी आहली कायद्या प्रमाणे त्या मनशाचो दोळ तोडपाक. ताणें तुजो दोळ तोडला तुज्यान ताजो दोळ तोडूंक जाता. कोणें तुजो दान तोडलो तुज्यान ताजो दान तोडूंक जाता. कोणें तुजो हात मोडलो तुज्यान ताजो हात मोडूंक जातालो. कोणें तुजो पांय मोडलो तुका त्या मनशाचो पांय मोडूंक जातालो. आनी जेजू जेन्ना ह्या दोंगरार लोकांक शिकयता तो कितें म्हणटा. हांव तुमकां सांगता जें बरयलां तें त्या प्रमाणे तुमी करनाकात. हांव तुमकां सांगता कोणें तुमकां कितें वायट केलें जाल्यार कोणें तुका थापट मारलें जाल्यार एके सायडीक दुसरी सायड दाखय. पूण आमी कितें करता भाव भयणीनो. कोणें आमकां थापट मारलें आमी त्याच लोकां भाशेन जेन्ना मोजेसच्या टायमार आहली ताच्याच भाशेन करता आमी. कोणें म्हाका थापट मारलें हांव ताका एक थापट परतून मारचो ना. हांव ताका 10 थापटां मारतलो. तुवें म्हाका हात लायले म्हणटाय आमी. आनी भाव भयणीनो जेजू आमकां आयज ह्या शेवटतोमान शिकयता की जेन्ना आमी जे लोक आमकां वायट करतात तांकां आमी वायट करिना पूण आमी फकत तांकां मोगान आमी चलता ताच्या ह्या जिवितान आनी कसलेंच वायट करिना पूण आमी त्या मोगान चलता. तेन्ना जो मनीस आमकां वायट करता तो पळयता ह्या मनशाक आमी कितलें वायट केलां पूण तो आमकां कांयच वायट करिना. म्हाका जाय ताका कितें आहा तें. आनी जो मनीस अशें करता ताचे कडेन कोण आहा. ताचे कडेन आहा जेजू. आनी जेन्ना जेजू आमचे कडेन आहा तेन्नाच की आमकां सगळें वायट जें आमकां मनीस करता आमचे कडेन तें आमकां भोगूंक आमी पावता. आनी जेन्ना आमी भोगूंक पावता तेन्ना जो मनीस आमकां वायट करता तोय जेजू कडेन येता. तोय जेजूक सोदूंक येता आनी तो जेजूक आमच्या मदें आमचे भितर जो आहा ते मानूंक पावतात. आनी भाव भयणीनो जेन्ना आमी सजमता की ह्या संवसारान आमी क्रिस्तांव आहा जाल्यार आमी खरेंच जेजूक भावार्थान मानता जाल्यार तेन्ना की जेन्ना आमकां कोणी वायट करीत जाल्यार आमी कितें करूंक जाय तांकां. आमी आमची पदवी दाखोवंक जाय. आमी तांकां मारूंक जाय. आमी तांकां थापटां मारूंक जाय. आमी तांकां पयस दवरूंक जाय ना. खरेंच आमी क्रिस्तांव जाल्यार आमी खरेंच तांकां जो वायट करता आमी तांकां मोगान चलोवंक जाय. तांकां बरें करूंक जाय. जेजून खुर्सार जेन्ना मरच्या आदीं ताणें पयलें सगळ्यांत कितलें वायट केलें आनी ताणें कितें म्हणलें बापा भोगोस तांकां कित्याक ते नेणो कितें करतात ते. आनी भाव भयणीनो जेन्ना आमी जाणो की आमी जावन आसा पाटलावदार जेजूचे आमी शीस जावन आसा जेजूचे जशें जेजून केलां तशें आमी करूंक पावोंक जाय. कित्याक संवसार आमी क्रिस्तांव म्हणून आमच्या नांवान पूण आमकां पळयना पूण आमच्या कोन्या वरवीं आमकां पळयता. आनी जेन्ना आमच्यो कोन्यो जातात जेजू सारक्यो तेन्नाच की आमी जेजू संवसाराक दिवंक पावता. आयज एके खेरीत भाशेन आमी ह्या शेवटतोमानाचेर नियाळ करुया. आमच्या जिवितान कितले फावटी आमकां लोक आमचो वायट करता. आमचो शेजारी आमच्या घरानूय आमचो घोव बायलेक कितलो त्रास करता. भुरगीं पांय मांयक इतलीं पयस दवरतात पूण त्या वेळार आमच्या मदें कितें आसता
मोग आसता आमचे मरे आमी मोग दिता जेन्ना आमकां कोण वायट करता वा आमी शिराप घालता कसलें वायट उलयता देखून आयज खेरीत भाशेन आमी ह्या शिवोर्तांचेर नियाळ करुया आनी जे जेजू सांगता आमकां तो म्हणटा जेन्ना कोण वायट करता तांकां वायट करिनाका पूण तांकां बरेंच कर आनी जेन्ना आमी बरें करता तेन्नाच जेजू आमचे बरी आमकां घोटाय दिता त्या मनशाक परतून जेजू कडेन हाडटा आनी आमी सगळीं एके भाशेन जेजूच्या फॅमिलीची भुरगीं जाता सो आयज भाव भयणीनो एके खेरीत भाशेन आमी ह्या शिवोर्तांचेर नियाळ करून हें आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान आमी करून पावोंक फावो फुडें सरूया तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव एक खेरीत भाशेन बरो दीस आनी बरो सुमान आवडयता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगळ्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा